बाउंड्री हा आणि तो हायेस्ट मार्क हा वॉटर मार्क ते मेजर केले पयलीं तेंच्यांनी आणि मागीर तितले आमकां आमचे हायेस्ट वॉटर मार्क खंय गेले हिंगा गेले तालावले गेले मागीर ते सायडीच्यान दुसरी सर्वे नंबर आहा पळय ते गेले आणि बाकीचे सगळे इन्फ्लोज आहा पळय चडशे आमचे ते आमी व्हडले मेजर कॅनल्स आहा पळय ते आमी मार्क केले आणि कळटा आसतना जेन्ना आमी सातान गेले तेन्ना आमकां इंटरेस्टींग तांकां एक सांगले गजाल सांगली की सातान जेन्ना उदक पडटा ते तलावली रोडार ते थंयसर पडोन थंयसर झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आहा तयार लेकाचो थंयसर जेन्ना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आसता तयार लेकाचो थंयसर पडटा तेन्ना ते एके सायडीच्यान सातान तलावली देवतेच्यान जी व्हॅली आसा सातान चर्चे कडेन ती व्हॅली आसा थंयच्यान उदक ते वचून ते मागीर जुवारीन नदीन वयता आनी हांगच्यान ते मागीर उदक पडोन हिंगाच्यान उदक पडोन ते मागीर चिमला ह्या सायडीन हे सायडीच्यान हिंगा वयता खंयचे म्हणटा मांडवीन वयता सो हे तेका आमी कितें म्हणटा तेका टेक्निकल टर्म आहा तेका आमी रीज म्हणटा रीज तो रीज तयार लेकासून पास जाता आणि ते मागीर इंटरबेजीन बॉर्डर आसा पळय दोन मेजर रिवर आमचे जुवारी आणि मांडवी तांकां ते कनेक्ट करता आणि तो एरिया सामको इको सेन्सिटीव एरिया आणि ती रीच सामकी इको सेन्सिटीव एरिया हॅज टू बी प्रोटेक्टेड फाल्यां लँडस्लायड जावंक शकता मायनर कितें चेंज जालें तर लँडस्लायड जावंक शकता म्हणून तांकां सांगलां आणखी की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी तेजी रीच आहा पळय ती तो आमकां प्रिजर्व करपाक जाय आनी प्रोटेक्ट करपाक जाय दुसरो मुद्दो सांगला आमी तांकां की ती सातानाची व्हॅली आहा एड फाटल्यानच्यान आमी आतां युनिटी मॉलाचो सर्वे करूंक ना आमी केला वेटलँडाचो आनी एक मुद्दो जो अपोजीट जालो की जी फाटले सर्वे नंबर्स आहा थंयसर सातानाची ती व्हॅली आहा ती सामकी लागीं आहा तोयर लेकाक ऑलमोस्ट 250 मिटर आहा इतले लागीं आहा सो फक्त इम्पॅक्ट चिमला मुर्तीच जायना सो ते नेबरिंग विलेजूय जाता इतले तेजे इम्पॉर्टन्स आसा तोयर लेकाचे सो ते तांकां सांगला आनी ते नोटीस करतले आनी आमचे व्हेरी इम्पॉर्टंट सांगला झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जो आसा हा तो ओवरलॅप जाता विथ कॅचमेंट एरिया मागीर ड्रेनेज एरिया आणि मल्टी वॉटरशेड एरिया ऑफ सातान सोर्स ऑफ वॉटर म्हणजे सातान ते सोर्स ऑफ वॉटर तो हांगसरूच मेळटा हांगा लागीं तो मागीर 9 मीटर व्हॅली आहा ती 9 मीटर व्हॅली जाली मागीर ती फुडें दर्यान वयता सो फाल्यां जर हे हांगा डिस्टर्ब जालें कितें येयलें कन्स्ट्रक्शन येयलें फूल ते सायडीन इफेक्ट जातले हे सायडीन इफेक्ट जातले अशें तांकां सांगलां चडशे वाव जे आसले आमचे आतां गरमेच्या दिसांनी सगळे काटयो बिटयो हे सगळे आसले ते सगळे तांकां वाव तांकां आमी दाखयला सगळे म्हणजे इन्फ्लोज ते दाखयला आनी फाल्यां जो उरलेलो भाग आसा म्हणजे तो आवटफ्लो आहा मागीर आमचो बॅरियर आसा आनी मागीर तो मागीर युनिटी मॉलाचो पोर्शन आहा सो फाल्यां हे जातले फाल्यां तांकां आमी रिक्वेस्ट केला बेगीन येवपाक जाय म्हणून आनी असो तेंच्यांनी सगळे गॅजेट सगळे हाडले एनआयचे येयल्ले मागीर वेटलँडाचे आसले आनी आमची टीम आसले आमचे रिपोर्ट्स आसले एनआय रिपोर्ट्स आसले मागीर वेटलँडाचे नोटिफिकेशन आसले त्या प्रमाणे ते सगळे करतले आमी तांकां हेल्प केला तेंच्यांनी कॉपरेट केला सो बरें तुमचो सर्वे जाल्लो आतां हो हे सायडल्यान खंयच्यान पडटा हो हेका पडटा सावथाक पडटा खंयच्या हो आतां पळय तुमी गेला पळय तो हेजो सातानचो हय तो सावथाक पडटा ना ते सायडीक पडटा ते सायडीक पडटा ते सायडीक तो हायस्ट पॉयंट तो 106 मीटर आहा पळय हायटीचेर आहा तो तोयार लेकाचो हायस्ट पॉयंट मागीर तो व्हेरी जावन मागीर तो 92 जाता फ्रॉम द लेक कितलो पासून डिस्टन्स आहा खंयचो हो आतां तुमी हायस्ट पॉयंट गेला ते एक्युरेट अजून ते आमकडे अजून तेंचे मिनिट्स ते आमकां दिवंक ना आतां कंपायल करून ते धाडटले फाल्यां त्यांनी परत इन्स्पेक्शन जातले तेन्ना आमी ते रिविजिट करतले आनी कितें जर चेंज जाला कितें जर हे जाता वयर सकयल जाता ते आमच्या रिपोर्टा प्रमाणे आमी चेंज करतले सो तेणी ऑलरेडी नोटींग केला फक्त आता कंपायल करून टायम खूप झालो सो कंपायल करून तो आयज धाडटलो आयचे मिनिट्स तो धाडटलो आनी मागीर मागीर तेका आमी रिवायज करतले कितें चुकला बीन जाल्यार आनी परत उरलेली एरिया आहा पळय ते फाल्यां स्टार्ट करतलो सीएमाक रिकमेंड केल्ले त्या प्रमाणे आयज पासून आमी ते एक्झिक्यूट करपाक हे जाल्ले आसा आनी आमचो जो हे आसा दावो जो आसा सुरवातीक जो एनआयओचो रिपोर्ट आसलो तेज्या प्रमाणे ते जावपाक जाय कारण तेंचे कडेन एक 2 पॅरामिटर आसा एक जो आसा तो अर्बन आसा अर्बनान जर जाली आमी अर्बनान जर घातले जाल्यार आमकां मातशें उगी राव रे अर्बनान जर घातली जर जाय जाल्यार झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आसा तेंच्या हेचे प्रमाणे तो कमी मेळटा आनी आमचो विलेज म्हणून जर रुरल आमकां जास्त जेन्ना सुरवातीचो हांवें सांगितल्या प्रमाणे आमकां जेन्ना हें जालें सुरवातीचो तेंच्यांनी 2 रिपोर्ट आसा म्हणून 2 रिपोर्ट
तो पयलो जो रिपोर्ट आसा तेच्या प्रमाणे जर हे जर जालें जर जाय जाल्यार आमकां खूब हे आसा एडवांटेज मायज मेळटा माहिती आणि आयज ज्या प्रमाणे हे जाल्लें आसा कितें आसा आयज जो सर्वे जाल्लो आसा सो आमी खुबशे आमचो हायड्रोलॉजिस्ट आसलो आमचे आर्किटेक्ट आसले सो खंयसर जे आमचे जो मॅप जो आसा सगळे केल्लो आसा त्या हेच्या पॉयंटा प्रमाणे आमी कितें करता एक तेंचे हायड्रोलॉजिस्ट आनी आमचो एक सो हांगासर हें जालां आमच्या समोर सगळें व्हेरिफिकेशन जालां खूप जाणांक अपेक्षा आसा म्हणजे आतां तशें आसा गव्हर्मेंटान आतां कांय वकिलांक धाडलेले आसा कितें करपाक आपली बाजू जी आसा डिबेटीन पळयता स्ट्रॉंग करपाक आं स्ट्रॉंग करपाक म्हणजे कितें आसा एक अफवा पसरता अफवा अशी समज हो रिपोर्ट हें करता आतां सर्वे करता सर्वे जर करता आसत सर्वे जर हे जर जालो जर जाल्यार म्हणजे हें जर आसा आवट ऑफ झोन आयलें म्युनिटी मॉडल जाल्यार हे कितें करतले आमी एज्युटेटर चिंबल विलेजवाले कितें करतले अशा प्रकारचो आनी सगळें जे उलयता ते हेचेरूच उलयता कळ्ळें म्हणजे टार्गेट जाता कोण बरो प्रोजेक्ट हें आसा तो हांगासरूच कित्याक हे कित्याकूच विरोध करता म्हणजे बरे बरे वकिलांक हांगासर डिबेटीन कितें केल्लें आसा सांगूया तेंच्यांनी डेप्यूट केल्लें आसा डेप्यूट केल्लें आसा आनी ते आपल्या परीन म्हणजे अशें म्हणटा हांव हे जे उलयता पळय काय न्ही जे उच्चवर्णी आसात तांकां आमची सुखदुख्खां कळना सुखदुख्खां ह्या गरिबांची सुखदुख्खां तांकां कळना ते आपल्या हेच्या प्रमाणे तेंचो जो स्टँडर्ड आसा तेच्या प्रमाणे तेंचो जो स्वताच्या एका मनशाक सांबाळपा खातीर जो पळय हें करपाक जाय डिफेंड करपा खातीर तेणी केला तें सारकें आसा कांय चूक जावंक ना अशे तरेचो जो पळय तो ते आतां कॅरी करता न्यूज प्रोपागेंडा करता कळ्ळें सो ते एक जालें आनी दुसरें अनेकाची अपेक्षा आसा अनेकाची अपेक्षा आसा बाबा हो सामको सीएमान सांगल्या त्या प्रमाणे हें आसा सर्वे जातलो आनी रिपोर्ट येतलो कोणाच्या एका बाजून हें जातलो कितें जातलो की एक तर आमच्या चिमलकाराच्या बाजून जातलो निर्णय ना जाल्यार तेंचे पूण तो तसो निर्णय आसचो ना कित्याक आमी रिनोटिफिकेशन मागता लक्षात घे रिनोटिफिकेशन मागता आनी जर आमी रिनोटिफिकेशन मागला जर आसा तें नोटिफिकेशन आसा न्ही पब्लीश जावपाक जाय तेन्नाच तेचेर बाबा तो कितें हेंच्यांनी दावो केल्लो आसा आमचे बाजून आसा वा तेंचे बाजून लक्षांत फाल्यां तेणी रिपोर्ट दिलो म्हणून चल हें आसा अशें जावपाक शकना दे हॅव टू रिनोटिफाय कळ्ळें न्ही आनी मागीर कितें आसा तो निर्णय जातलो अशें हांव आमच्या समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदतां समस्त गोंयकारांक म्हणजे अशें समजशा की फाल्यां हें जालो आनी रोखडो तो रिपोर्ट आसा तो सीएम सांगता पूण आमी हें करतले आउट करचे ना न्ही आउट करतले म्हणजे इम्प्लिमेंट करपाक सुरू करपाचें नो दॅट वील बी चॅलेंज इट हॅज टू बी चॅलेंज वाय आमी जे कितें आयज जे ते कितें सगळे जे मांडटा कितें दावे जे करता ते कोण ते आतां गव्हर्मेंट आसा ते कित्याच्या आदाराचेर करता वेटलँडाचें नोटिफिकेशन आसा तेजेर करता न्ही सो म्हाजें सांगपाचें अशें आसा की हो जो दावो जो सगळो आसा पळय काय न्हू ते आतां हे रिपोर्ट केलो म्हणून जावचो ना ते जाता तितकें हे रिनोटिफिकेशन जें आसा वेटलँडाचें तितके बेगीन ते पब्लीश जातले हे डेटार तेजेर सगळें अवलंबून आसतलें